शेनवारा सत्तरी हांगसर नवोदया विद्यालयांत पालक शिक्षक संघाची बसका जाली। पालकांनी विद्यालयाची इमारत त्या सुवातेर जाय म्हण उच्च न्यायालयान अर्ज केल्या। ह्या विशीं भासाभास करपाक पालकांची बसका जाली। RDX गोवा खातीर सत्तरीच्यान दिनेश करपे। आता त्याबद्दल उलोवपा आदी हांवें एक गजाल सांगपासारकी आसा की हें सर्व लक्षात दवरात की राजीव गांधी ओरिजिनली जेन्ना ही नवोदय विद्यालयाची स्कीम आयिल्ली 1985 सर्वसाधारण लोकांक इंटरनॅशनल लेवलचें शिक्षण मेळचें हो तेच्या फाटलो उद्देश आशिल्लो। लक्षात दवरात ही संस्था आनी पणजेची शारदा मंदिर हेचो ऑलमोस्ट स्तर एक लेवल एकूच आसा। शारदा मंदिरात जे म्हाजी स्वताची भुरगीं शारदा मंदिरात शिकल्या आनी थंय दर म्हयन्याक फीज जवळ जवळ 8 ते 10,000 रुपया म्हयन्याक फी फारीक करची पडटा। लक्षात दवरात नवोदय विद्यालया सारखी एकही संस्था दोनूच नदरेतात एकही शिक्षण संस्था गोंयांत ना। एकही शिक्षण संस्था अशी ना की जे सर्वांगीण सर्वसाधारण भुरगीं सर्वसाधारण पालक आपल्या भुरग्यांक धाडूंक शकतले आनी शिक्षण घेवपाक शकतले अशी एकही संस्था ना। ही संस्था आमी हांगाच्यान वचपाक दिवपाक जायना। When the parents approached, including the previous Chief Minister Manohar Parrikar, due to the court case and contempt of court, nobody was ready to do anything. लेकिन ऐसे टाइम पर हमारा पैरल लोग जोशी जी के पास गया था और जोशी जी द्वारा RTE का अंदर वो PAL डाला था। PAL का रेस्पोंडेंट गोवा गवर्नमेंट था, नवोदय विद्यालय था। कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को पूछा था ये क्या कंडीशन क्या है, बच्चे लोग क्यों परेशान मिले। 2013 मनोहर वेगळी आमची मिटींग जाली। पळयता म्हटलें पूण तें तशें करपाक मेळना, कायद्याचें स्टेटस को आसलेले कारणान ऑन रेकॉर्ड गव्हर्मेंटाक कितें करपाक मेळना। जेन्ना रिपेर करपाक थ्रू PIL ऑर्डर मेळ्ळी तेन्ना जवळ जवळ 45 लाख रुपया पास करून बरेचशे हाऊस आनी बाकीचे सगळें काम जाल्लें आसा। सगळें श्रेय आमच्या सराक वयता आनी आतां सुद्दां सरांनी सांगलां तुमी खंबीर जर आसा आपूण खंयच फाटीं सरचो ना। तील इतल्यान पर्याय येई पर्यंत